येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तळावली दिश्टी पडली उजो लागिल्ली गाडी रस्त्यार धांवतना. विजेचे तारेक लागून गाडयेंतल्या तणान घेतलो पेट. उजो पालोवपी दळान वेळार हाडलो उजो आटापान. देखून तळें अरिश्ट. नावेलीच्या मेन जंक्शनावेल्या ट्रॅफिक सिग्नलांनी उडयली मान. लाखांनी केल्लो खर्च गेलो फुकट. गळून जमनीर पडल्यात लायटी. सरकाराचे सवाय खाण पोटफुगे, लोकांक पडला प्रश्न. फुडले 5 दीस गोंय उरतलें सुकें. फांतोडेच्या वेळार दव आनी धुक्या बरोबर सामनो. 48 वरांनी तापमानात जावं येता 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 30,615 पावला. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेटय देऊन 2.45% जाला. कालचे परस कमी. फाटल्या 24 वरांत 514 मरणाची नोंद जाल्या. जाल्यार गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 118 नवे दुयेंती सांपडल्यात. 5 जाणांक मरण आयलां. गोंयकारांक खोशयेची गजाल म्हळ्यार कोरोनाचो दुसरो डोस 100% पुराय जाला. भारतात फाटल्या 24 वरांत 30,615 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या आसली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 2.45% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 3.32 जाला. कोरोनाक लागून 514 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार भारतांत 97.42% दुयेंती बरे जाल्यात. फाटल्या 24 वरांत 30,615 नवे दुयेंती. 24 वरांत 514 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 2.45%. आतां मेरेन 173.86 कोटी लोकांचें वॅक्सिनेशन. गोंयांत नव्या दुयेंतींचो आंकडो 118 जाल्लो पळोवपाक मेळटा. मरप्यांचो आंकडो 5 पावला. जाल्यार गोंयांत 97.79% दुयेंती कोरोना मुक्त जाल्यात. गोंयांत दुसरो डोस 100% पुरायपणान जाला. भलायकी खात्यान लोकांक वॅक्सिन घेवपाचो उलो मारला. गोंयांत 24 वरांत 118 नव्या कोरोना केशींची नोंद. 24 वरांत 5 जाणांक मरण. 2,725 जाणांचे कोरोना अहवाल तपासल्यात. 259 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 6 जाणांक डिस्चार्ज. गोंयांत दुसरो डोस 100%. We are extremely happy to share with you all that we have successfully completed 100% immunization of all the people in Goa. We had a target of 11,66,000 as our population. And today, as of today, we have covered the percentage of 100.058. I would say it is just touching 100%, but that is definitely a happy moment because we are amongst very few of the states all over India who have done this in this much of time period. And as Madam has once again said, though we had so many gatherings, so many functions and this and that, still our hospital admission rates, our deaths are very less compared to what it was in the second wave. We had lots of infections all this while, but our hospital admissions, our complications and deaths are much less compared to number of patients that we had. We contributed to the successful immunization drive that we had, and I must thank all our health staff, especially in the periphery. We have completed 1 year and 1 month today. And I'm happy to share with you this moment when we have completed 100% vaccination of our second dose. We have been working very hard, the whole health department and Directorate of Health Services to reach this point. And today we are 100.058% for second dose. As you see, I mean, you can't really make out, but if you take the curve, we are at the end of this curve, this wave. And we are where we were in December in 2021. And we think that all this is thanks to our vaccination, our good vaccination program. I'm sure you'll have one question as to if we are 100% vaccinated, why are we still getting deaths? This is because no vaccine is 100% effective. You have some vaccines which will not work in people who are immunocompromised. Like today we have had 5 deaths, of which 2 are, one is a case of cancer with metastasis in the lungs. So he took 2 doses, but yet he succumbed. Or if you have comorbidities, sometimes the vaccine does not work as well.
So whatever chance there is, people with comorbidities should get vaccinated. And we do have a few people who are still not vaccinated, especially these elderly and people with comorbidities, and who don't want to get vaccinated. So we urge them to come forward and take the vaccine. I strongly personally feel that the school should reopen immediately, and it includes even KG and primary schools also, because the amount almost 100% vaccination is done. COVID is totally on decline. The death rates are very much under control. New cases are under control. So there is a time has come that the children should see the school and meet their friends, their teachers, and start serious learning immediately. Because it's too long a period to keep children away from this. I request the Chief Minister and the Health Secretary and maybe Chief Secretary to issue orders to the expert committee to hold immediately meeting, and then to confirm that I think they require a task force. So immediately decision can be taken. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. तळावले आज सिनेमांतलो सीन पळोवपाक मेळ्ळो. तळावलेच्यान वचपी एका टेम्पोतल्या तणाक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक हो टेम्पो आडोवचो पडलो. फोंडेच्या फायर स्टेशनान बेगोबेग धांव घेत उजो आटोपात हाडपाचे यत्न केले. टेम्पोतलो कोणूच प्रवासी जखमी जावंक ना. उजो पालोवपी दळान वेळारच उजो पालोवंक नाशिल्लो जाल्यार मात टेम्पोचो लासून गोबोर जावपाचो. तळवले हुमकळपी जीती तार ट्रक कार्गोक तेकिल्ल्यान फाटले वटेनच्या तणाक पेट घेतलो अशें कळटा. भितरले सामान वांटोवपाक मेळचे ह्या हेतान ट्रक रस्त्या पासून पयस व्हेलो, पूण हो उजो टेम्पोत पातळिल्ल्यान वाठारांतल्या झोपांनी आनी सुक्या तणानय पेट घेतलो. हाडल्यान ती वायर हाडली तो गाडी उजो पेटलो. म्हणजे ते मानायन म्हाका सांगलें की म्हणून उजो पेटलो म्हणून गाडयेन तेंच्यानी काडून हांव सकयल वडयलें. थंय सुद्दां पेट घेतलो हांवें जालें तें म्हाका हांगसर मोटर आहा गाडी म्हणपाक चड व्हरना. मागीर हांवें थंयच्यान तशी पेटलेली तशी गाडी गेल्ली मना आशिल्ली गाडी. आमकां 10:43 गाडी तण वताले गाडयेक उजो लागलो कॉल आयलें. वाडयेच्यान वाडी हांगा कॉम्प्लेक्सा कडेन तण वताले मदीं गाडयेक उजो लागलो. आमी रोखडोच टर्न आवट केलें आनी पॉयंटार पावले आनी पळयलें जाल्यार गाडयेक टर्न आशिल्लें आनी उजो पेट्टालो. रोखडेंच आमी इमिडियटली फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी अंडर कंट्रोल हाडलो आनी फायर फायटींग चालू आसा. फक्त बॉडीक तितले डॅमेज जाला गाडयेच्या, देखून आमी मोस्टली अंडर कंट्रोल आसा उजो. तुमी गाडी हांगा उज्या पासून सेव केली? हय, गाडी उज्या पासून सेव केली आमी. मेजर लॉस मेजर अशें ना, गाडयेक फकत हेका आसा मायनर मायनर म्हणजे भाटा सगळं उज लागलो हे घेवन फालयलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिगमो सोंपलो तरी कवन शिल्लक उरता अशें म्हणटात. तशें वेंचणुकेची धामधूम सोंपली तरी अजून धुल्ल सकयल बसना. मुरगांवचो काँग्रेसीचो उमेदवार संकल्प आमोणकारान वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्या. मतदाना वेळार आदल्या आमदारान सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर दबाव हाडलो हो ताजो आरोप. राज्यांतले मतदान 14 फेब्रुवारीक जाले. सगळ्या पक्ष फुडाऱ्यांनी घेतिल्लो बोवाळ थंड जालो. सगळे पक्ष आतां वाट पळयतात ती निकालाची 10 मार्चाची. पूण मतदाना उपरांत 2 दिसांनी संकल्पान भाजपाच्या आदल्या आमदाराचेर आरोप केला. ताणें खंय सत्तेचो दुरुपेग केलो. पोस्टांतल्यान वोटिंग करतल्यांची वळेरी उमेदवारांक दिवंक नासली, पूण भाजपा कडेन ती पावली अशें ताचें म्हणणें. पोस्टल बॅलेट वोटर्स जे आसा पळय ते खंय तरी ह्या इलेक्शन कमिशनान हे सगळ्या कॅन्डिडेटाक हे पब्लीक करचे. कित्याक आयज आमकां खबर ना, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाकाच खबर ना कितले बाबा आमचे पोस्टल बॅलेट वोटर्स आसा ते. आयज कोण ते पोस्टल वोटर आमकां खबर ना. तो म्हाजो अधिकार एज अ कॅन्डिडेट, म्हाजो अधिकार. कित्याक बाबा म्हाका कळोंक जाय बाबा खंयचे हे पोस्टल वोटर्स आसा ते, कोण हे वोटींग करतले. कित्याक म्हाजो अधिकार जाता, कित्याक हांवूय वचोन ताका रिक्वेस्ट करूंक शकता बाबा तुमचो वोट म्हाका मारा म्हणून. सो आयज आमकां ते लिस्ट आमकां आयज मेळना, आयज ते पब्लीक करना. बट भितरल्यान जो बीजेपीचो सरकार आसा त्यांच्या सगळ्या कॅन्डिडेटा कडेन हे लिस्ट पावलेले आसा. आदलो मंत्री सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर दबाव हाडून पोस्टांतल्यान मतदान करपी मतदारांचेर प्रभाव घालता. मतदारांक तांच्या घरा वा कचेरेंत मंत्र्यांच्या म्हऱ्यांत मतदान करपाक लायता असो ताजो आरोप. आयकात संकल्पाक. तांकां स्वता एक्स MLA एक्स मिनिस्टर आपल्या ऑफिसान आपयता, आपल्या घरा कडेन आपयता आनी आपल्या फुड्यान टीक करपाक लायता.
सो तो प्रेशराच्या अंडर ताका वोट सुद्दां मारपाचो ना जाल्यार तो प्रेशराच्या अंडर खंय तरी ताका त्या एक्स मिनिस्टराच्या फुड्यान एक्स आमदाराच्या फुड्यान वोट मारचो पडटा. आनी हें काम करपाक ताणें आपल्याच लोकांक घातलेले आसा जे गव्हर्मेंट सर्वंटाक ताणें थोड्यांक कामाक लायलेले आसा. स्पेशली पुलिसांक कॉन्स्टेबलांक हे कॉन्स्टेबल वचून ते पोस्टल वोटर्स कोण आसा तांकां घेवन जे ऑफिसान व्हरता तेजे घरा कडेन व्हरता आनी तांकां सांगता ते कितें जो कॅन्डिडेट आसा तेजे फुडल्यान वोट मारपाक. सो अशी परिस्थिती आयज आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्लेली आसा. आनी स्वता जे कावन्सिलर आसा तेजे BJPचे जे लिडर्स आसा ते सगळे जाण तांकां फोन करपाक लागलेले आसा. जे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तेंचे पोस्टल बॅलेट वोटींग रायट आसा तांकां. आयज कावन्सिलर आपल्या आपल्या वॉर्डान जितले पोस्टल बॅलेट वोटर्स आसा तांकां सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट करपाक लागले आसा, तांकां फोन कॉल करपाक लागलेले आसा, तांकां आफोवपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे तेंचे BJPचे लिडर्स सुद्दां आसा ते सुद्दां फोन करपाक लागलेले आसा. तांकां कॉल्स वयता आनी तांकां आफोवपाक लागलेले आसा. अशी खुबशी कंप्लेन येयलेली आसा आनी ही कंप्लेन आमी आतां आमचे रिटर्निंग ऑफिसर आसा RO आमचो मुर्मा गोवाचो ताका आमी ही कंप्लेन दिल्लेली आसा. ताका आमी मेन्शन केलेले आसा सगळे डिटेल्स तेजे कडेन आनी CC कॉपी आमी केलेली आसा आमचो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साऊथ गोवाचो प्लस आमचे चीफ इलेक्शन ऑफिसर आल्तीन आसा ताका दोगांकूय आमी CC केल्लेली आसा. कित्याक मुर्मा गोवान आयज अशें घडपाक लागलेलें आसा म्हणून आमी कंप्लेन फायल केलेली आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सरकार कोट्यांनी खर्च करून लोकांक भौशीक सुविधा मेळोवन दिता. पूण हालीं तेंपार गोंयांतले भौशीक रस्ते, पायपलायनी, स्ट्रीट लायटी आनी ट्रॅफिक सिग्नलां तकल्यो गरम करपाक लागल्यात. नावेलेच्या राष्ट्रीय महामार्गावेल्या जंक्शनावेल्या सिग्नलां जाल्यार पिकिल्ल्या फळावरी गळून पडपाक लागल्यात. हाका सरकाराची घाळपणां मानप काय सवाय खाण फोटपुगे म्हणप तुमीच थारायात. हे पळयात नावेलेचें मेन जंक्शन. आदलो आमदार लुइजीन फॉलोरेच्या काळात ह्या जंक्शनाचेर सिग्नलां आयिल्लीं. पूण कितें काय म्हटल्यार पणस पोपायो गळून पडच्यो तशी वयल्यान ही सिग्नलां गळून पडपाक लागल्यात. इतलो ताचो दर्जो बाबत जाला. गोंयभर हें चित्र पळोवपाक मेळटा. ह्या सिग्नलाची आज अशी परिस्थिती जाल्या की जे लाखांनी रुपया जे लोकाले आसात ते आज पिड्ड्यार जावन गेले कडेन आसात. ही सिग्नलां हांगा बरी ट्रॅफिक कित्याक ही हायवे आसा, नॅशनल हायवे 17 आसा आनी हांगा इस्कॉलां आसा, कॉलेजीस आसात आनी हें मेन जंक्शन आसा आनी हांगा रश खूब जाता. हेजो फायदो लोकांक जावचो, खंयच्या ट्रॅफिकवाल्या त्रास जावचे न्हय म्हूण हांगा सिग्नल बसयल्ली. पूण ही सिग्नलां आतां जशें आमी पिकतरेक, काजू पिकतरेक या पणस पिकतरेक पडटात ते भशेन आज पडपा लागले कडेन आसात. ही सिग्नलांय त्या काजूच्या आनी पणसा भशेन पिकले आसात, आंब्या भशेन पिकले आसा आनी आज ते पिकन पडटात. आज लोकांनी सांगले कडेन आसा की हे MLAन केले खरें, बऱ्या खातीर केले पूण तेजो उपयोग कांयच जालो ना. हो उपयोग जो आसा हो वेस्ट टू वेस्ट जाले कडेन आसा. हे नावेली जंक्शन न्यू एक दिस लायट चालू जालो ना हांगाचे सकल पडट थंय पात हे कोणी व्हरपा ना. ह्या दोन पुलीस सेलां दितलो आनी कोण ते प्लास्टीक बी कोण आतां ते कोण प्लास्टीक काडे ते कोणी व्हरप जे कोण येता एक आमी क्लबान दवरता मागीर पुलीस आपण ताका दिता. हे आतां इतले लोकल क्वॉलिटीची हे लुइजीन फॉलोरा लोकांक फोटोवपाक आयलोली ना आयल्या आनी आज तो सांगतलो म्हण लायट हितू करोडान लायट म्हण ही ही लायट तसा प्लास्टीक बरें बेस्ते बरें आनी बेस्ते पडतो वयसन हेज्यान गॅरंटी कितें आहा. तो मागता आमी नायलकारा भावांक पळय हे केसो डुप्लिकेट वस्तू आमी नायले आहाय आनी डुप्लिकेट लायले येयले. कितलो खर्च जाल्लो न्हय ही घालपाक? करोडान खर्च जालो पयशे हाका. लाखांत रुपयाची सिग्नलां. लाखाची लाखां सिग्नल आनी लाखां सिग्नल लुइजीन फॉलोरान घायल्ली. आतां ते कंपनी घेतात मागीर बाबा केसो घायला काय. गोवा 365 खातीर नावेली जंक्शनान साकून रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. फुडले 5 दीस गोंयांत सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. आयज चडावात तापमान 32 जाल्यार उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पळोवपाक मेळूं येता. फुडले 48 वरांनी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस वाड जावं येता. हवामान खात्याचो अदमास. आयज फांतोडेर कांय सुवातांचेर दव आनी धुकें पडिल्लें दिश्टी पडलें. फाल्यां ताचो अणभव घेवपाक मेळटलो. 3 दिसां उपरांत 2 डिग्री सेल्सियसांनी तापमान वाडूं येता.
आयज सकाळीं मळब नितळ आसलें. नुस्तेमारी करप्यां खातीर कांय विशेष शिटकावणी ना. फुडले 5 दीस सुकें. आयज चडावत तापमान 32, उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस. 48 वरां उपरांत 2 डिग्री सेल्सियसान तापमान वाडूं येता. फाल्यां फांतोडेर कांय कडेन दंव आनी धुक्याचो सामनो करचो पडटलो. सांजवेळार मळबांत कुपां. नुस्तेमारी करप्यां खातीर धोक्याची सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.